बापाक पुताक आत्म्याक कायम करून येयात देवा मोगाक गायात जिवीत पापाक भेटूंक सगळीं एकठांय जायात देवा मोगाक गायात देवा उतर आयकूंक जिवीत पापाक भेटूंक सगळीं एकठांय जायात देवा मोगाक गायात सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फिलोमेना आनी फेर्मिना फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ले जुआना पियेदाद कोर्तेज हिच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आमचे देव संदेशकान एलिझा पेरेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया ब्रिजेश डायस आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता हॉस्पिटलान आसा ताका पेकोवणेचो हात देवान लावूंक मागुया तशेंच सगळीं जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात बरीं नात जांची भलायकी बिगडलेली आसा तांकां सगल्यांक देवान आपल्या गोपान दवरूंक आनी तांकां पेकोवणेचो हात लावूंक मागुया आयज सायबिणीची भेट आमचे फिरगोशेन ह्या घरांनी जाता दाबोली क्रिफ्लॉन डिकोस्टा नाकेली हेक्टर फारिया इग्रेजा लुईस फेर्नांडीस पेंटा रोहित द सिल्वा रेजिना मुंदी फ्रांसीस फेर्नांडीस आल्तो चिकाली रोजारियो आल्बुकेर बिहाइंड एनएसडी ट्रॉय पेरेरा आल्त दाबोली मायकल फेर्नांडीस ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया तशेंच रोमा शारान जो परिशद जावपाचो आसा बिस्पांचो ह्या परिशदेची तयारी बरे भाशेन जावंक आनी पवित्र सभेक नवसरणी फावो जावंक मागुया आख्या संवसाराची शांती पासत आमचेच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत आमकां सगल्यांक शांती फावो कर म्हूण मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं रिचा भाव भयणीनो आमकां संवसाराचो उजवाड जावंक आपयल्या आनी संवसाराचो उजवाड जावपाक आमच्यो बऱ्यो करण्यो सगल्यांक दिसती पडटा ते भाशेन आमी करूंक आनी उजवाड लिपयना जावंक आमकां आयज उलो पूण जायते फावटी आमचें बरेंपण आमी लिपोवन दवरलां आमी दुसऱ्या मुखार जेजूक गोवाय दिवंक फाटीं रावल्या असलें आमचें चुकीचें देवा लागीं हे मिसाची सुरवातेक बोगसणे मागुया हांव पातकी सर्पद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनाची तुमकां चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण काकून मागता सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा पवित्र समृतीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक एजराच्या पुस्तकाची सुरवात
सिरूस पेर्सेच्या राजाच्या पयल्या वर्साक जेरमियाच्या तोंडात सोर्वेस्पोल उलयलो तें उतर पाळचे खातीर सोर्वेस्पोरान पेर्सेच्या राजा सिरूसाच्या मनाक स्फूर्ती दिली। तेन्ना ताणें आपल्या आख्या राज्यांत अशें परगोट केलें आनी तोकट्यांचेर मारूंक प्रसिद्ध करूंक लायलें। सिरूस पेर्सेचो राजा अशें परगोट कोत्ता, सोर्वेस्पोरान सोर्गीच्या देवान प्रितुमेवेली सोगलीं राज्यां म्हजे आधीन केल्यांत। जेरुजाल्याच्या शारांत जुदाच्या प्रांतांत आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला। जो कोण तुमचे मोदें ताचे आख्खे पोरजेचो ताचो देव ताचे सोवे आसूं। ताणें जुदेया प्रांतांत जेरुजाल्याक वेचें आनी थंय सोर्वेस्पोराक इस्रायलाच्या देवाक एक मंदीर बांदचें। तोच तो जेरुजाल्यांत आसा तो देव आनी जिवी उरलोल्यांतल्या जोण एकल्याक खंयसरूय तो रावूं त्या गांवच्या लोकांक रुपें आनी भांगार, माल आनी गोरवां तशेंच आपखुशेन हेर देणी दिवन जेरुजाल्याच्या आसतोल्या देवा मंदिराक बांदूंक तांकां आदार दिवचो। देवाचें उतर हें आमचो जबाब। आमचे खातीर सोर्वेस्पोरान व्हड व्हड अजापां केलीं। पोतून म्हणुया, आमचे खातीर सोर्वेस्पोरान व्हड व्हड अजापां केलीं। सियोनाच्या गुलामाक सोर्वेस्पोरान पोद्दून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें। तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एकसारकीं सुटलीं गितां। जबाब, आमचे खातीर सोर्वेस्पोरान व्हड व्हड अजापां केलीं। ओनबावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सोर्वेस्पोरान तांचे खातीर केलीं नात? वय, व्हड व्हड अजापां सोर्वेस्पोरान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं। जबाब, आमचे खातीर सोर्वेस्पोरान व्हड व्हड अजापां केलीं। जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सोर्वेस्पोरा। रोडण्या दुखींनी वोमतात तीं गायोनां गावन करतात लुवणी। जबाब, आमचे खातीर सोर्वेस्पोरान व्हड व्हड अजापां केलीं। वेता वेता दुका बरी चोल्लीं, हातांत घेवन वोंपचे भी, येता येता गितां गावन आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाचे बोरे। जबाब, आमचे खातीर सोर्वेस्पोरान व्हड व्हड अजापां केलीं। उद्गार, Sorbespora, soy, soy. Sorbespora, soy, soy. Sorbespora, soy, soy. Sorbespora, soy, soy. तुमचो उजवाड मनशां मुखार पडजळूंक दी। तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सोगली वाखाणूंक पावो। Sorbespora, soy, soy. Sorbespora, soy, soy. Sorbespora, soy, soy. Sorbespora, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजून लोकांचे उरपंजीक सांगलें, कोणूच दिवो पेटोवन तो एका आयदोणा पोंदाक लिपयना वो बाजे तोळार दवरिना, पूण भितर येता तितल्यांनी उजवाड पडयोचे खातीर तो पेडार दवरता। कित्याक शेकी उक्तें जावचें ना तसलें आतां कांयच ना लिपुल्लें, न्हय म्हूण कळचें ना वो उजवाडा येवचें ना तसलें आतां कांयच ना गुपीत।
म्हणटूच तुमी कशें आयकतात ते विशीं चोत्राय धरात, कित्याक आसा ताका देव ओदीकूय दितलो आनी ना ताचे लागचें जें आसा म्हूण तो समजता तेंय देव काडून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. तुझ्या भाव भयणीनो, 25व्या सातोळ्यान आमी आसा साद्या काळाच्या, आनी हें सातोळें सुरू जाता आसतना आमी एजरासाचें पुस्तक पयल्या वाचपान वाचूंक सुरू करता. हे फुडले 3 दीस आमी एजरासाच्या पुस्तकांतलें वाचतले. एजरास खेरीत भाशेन जी पोरजा बाबिलोनीक निर्वासान वेलोली तांकां घेवन परतून येवपाचो, म्हणजे परतून जेरुजालेम बांदपाक. जेन्ना नाबुकदनेझर राजान हे सगळ्या इस्रायलितांक धरून निर्वाशी करून बाबिलोनींत व्हेल्ले, ताचे फाटल्यान जो राजा आयलो सायरस, किंग सायरस, खेरीत भाशेन समजिकायेचो आनी देवाचें आयकोपाचो. आनी ह्या पासत आयच्या पयल्या वाचपान तो राजा जावनूय देवाचें उतर कशे भाशेन आयकता, देवाची आज्ञा कशे भाशेन पाळटा तें आमकां मेळटा. आनी जेन्ना एका राजान देवाची आज्ञा पाळली तेन्ना इस्रायल जो देश काबार जायत येतालो वो काबार जातालो तो नव्यान बांदून आयलो. जी थोडीं जाणां फाटीं उरलोलीं आनी रडटालीं, एक भाशेन आमची पोरजां काबार जाली, आमकां देवान वेंचून काडलोलीं आसतनाय आमी काबार जालीं अशें म्हणून फाटीं इस्रायलान रावन रडटालीं, तांकां परतून तांची उर्बा वाडली. जेन्ना हे निर्वासान वयलोले इस्रायलितांक परतून हाडले, तांचें मंदीर परतून बांदून दिलें. भाव भयणीनो, आमकां उजवाड जावंक आपयल्या. राजा सिरूस एके भाशेन हे इस्रायल परजेक उजवाड जालो. तो इस्रायली न्हू, तो जुदेवूय न्हू. तरी आसतना एक भायलो मनीस जावन, एक भायलो राजा जावन तो इस्रायल परजेक उजवाड जालो. हेच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. जेजून हीं उतरां काय बरीं सांगलां. कोणूच दिवो पेटोवन तो पायले पोंदाक धांपून दवरिना, पूण सगल्यांक दिसचे पासत तो वयर पेडार दवरता. आनी तो पेडार दवरलेलो उजवाड वो दिवो सगल्यांक उजवाड दिता. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत असलें जावंक आमकां वेंचून काडलोलीं आसा. जोण एकल्याच्या काळजान आमकां उजवाड दिल्लो आसा. तर क्रिस्ती शिकोवण जी आसा ती जरी तर आमी समजून घेतल्या, मानून घेतल्या, आनी ती जरी तर आमी जियेता जाल्यार आमचो उजवाड सगल्याक फांकतलो. तो मुद्दम वचून दुसऱ्यांक दिवपाक गरज ना, फोर्सफुली कोणाचेर लोटपाक गरज ना. पूण जरी तर ही शिकोवण, क्रिस्ती शिकोवण, पवित्र पुस्तकाची शिकोवण आमी आमच्या जिवितांत जियेली, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या दिसा दिसपट्टे चालीन, जाल्यार आमचो उजवाड सगल्याक पावलो. आनी हो उजवाड सदांच जो कोण जळटो दवरता ताका इनाम आसा. आयचें शुभ वर्तमान सोंपता आसतना आमी हें आयकलां, जाचे लागीं आसा ताका देव ओदीकूय दितलो, आनी जाचे लागीं ना वो जें तो आसा म्हूण समजता आनी आपणा लागीं आसा देखून बेसार माय कोत्ता, तें वाडोवपाक आनी फांकारपाक कांयच प्रयत्न करिना, देवाचें उतर वाचिना, तें आपल्या जिवितांत जियेना, बेश्टो कांयच न्हू जाल्ल्या भशेन जियेता, जाल्यार तो आसा म्हूण समजता तें लेगून देव काडून घेतलो. तर आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया, आमी ओळखून घेवंक, समजून घेवंक आमचे लागीं कितें आसा तें. तेच बरोबर जांच्या हातान पदवी दिल्ली आसा तांणी बरे भाशेन आपलो वावर करूंक, आपणाक जाय ते भाशेन न्हू, आपणाच्या फायद्याक न्हू, पूण देव दाखयता ते भाशेन, सिरूस राजा भाशेन आमकां असले अधिकारी आनी राजा फावो जावंक आमी हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C43, पेज नंबर 46. C43. वेदीचेरून सोवे आमची काळजां दवरता. सगळे स्पर्शिश्चार आसतना आमी तिका दिन वाचता. तुझ्या उदारपणांत आमकां भेटोवंक तुका भेटयता. तुवें दिल्या मनशाच्या वावरांत तुका आमकां जिवितात संबंद आसा.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडून दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उंचगी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवपणा वरवीं तुवें आमकां सगळीं सुमया संवसाराच्या सर्वंडाराक आमची सोबत कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची
दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्म दिता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमकां जण एकल्याक आमच्या सर्गींच्या बापान उजवाड दिला. क्रिस्ती शिकोवणेन हो उजवाड आमी सगल्यांक दिवंक आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्यांची जिवीत बापाक उबारुया. आनी सगलीं बरोबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची गापूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची गापूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका आपल्याकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या अशक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गीत करूया. गायन घेऊया F6 पेज नंबर 88. F6. देवाक दिवस देवाक जेजू संगी आमकां विचोर. देवाक दिवस देवाक जेजू संगी आमकां विचोर. सगळे कोडे शिकलोत वेता जेजूचो धूप आमी नवे जिवीत दिवूंक लागता. देवाक दिवस देवाक जेजू संगी आमकां विचोर. देवाक दिवस देवाक